क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापसो विसरूंक कोणाक जाय तो मीत मेर नातलोलो क्रिस्ताचो मोग तो खावणे तावन पुरसा पर्यंत मोग ताणें केलो मोगाचो संस्कार ताणें आमकां दिलो क्रिस्ताचो मोग नियाळचो प्राचीत काळो आनी भाग्यवंत हप्त्याक आमी लागीं पावल्या क्रिस्ताचो मोग आमी हर एक वर्सा सगळे वर्सभर आमी नियाळ करता पूण विशेष तरान प्राचीत काळार आमच्या हर एका फिरगजेंत आमी कुर्सा वाट्याचें भक्तीपण करता आनी क्रिस्ताचो मोग नियाळटा पूण भाग्यवंत हप्तो लागीं आयलो म्हणटा आसतना कुर्साच्या वाट्याच्या भक्तीपणाक ना वाडलेली एक फिरगज आसा ना वाडलेलो एक जागो आसा ती फिरगज जावन आसा पेजार आनी तो जागो जावन आसा पेजारचो कुर्सागुडो आनी ह्या वर्साय 240 आनी 1 कुर्साच्या वाट्याचें भक्तीपण हांगासर एप्रिलाच्या 15 तारखेर सकाळी 9 वरार हें भक्ती कार्य आरंभ जाता विनवणेचे मागणे आराधन खुमसारां आनी सांजेर 5 वरार मिसाचें बलिदान आनी ताचे उपरांत कुर्साची वाट आनी पाशामाचो शर्माव ह्या जाग्याक एक चरित्र आसा ह्या जाग्याक एक पवित्रपण आसा 1780 आनी 40 फेब्रुवारीच्या 25 तारखेर तो सिजीचो बुधवार ह्या दिसा टिपू सुलतानान ह्या मंगळूरच्या ह्या करावळी प्रदेशाच्या इगर्जेक धाड घालून आमच्या क्रिस्तांवांक आमच्या पुर्वजांक श्रीरंगपट्टणाक आंबून व्हेल्लो तो दीस आनी सुमार 40 ते 50 हजार लोक ह्या कश्टांत सांपडून श्रीरंगपट्टणाक गेल्लो आनी ह्या वेळार वस्तू इगर्ज्यो देसवाट केल्ल्यो एक इगर्ज आसली पेजारच्या त्या थग्ग जाग्यार आनी ह्या जाग्यार लोक सांगाता मेळ्ळो मागण्याक आनी मागणे करून आपले पुर्वज गेल्ले आपले सांगाती श्रीरंगपट्टणाक गेल्ले पाटी येवंक दीत म्हूण ताणें मागणें केलें आनी ह्याच कुर्सा घोड्याक ताणें कुर्साच्या वाटेचो नियाळ केलो फाटल्या 240 वर्सां जावन हें भक्तीपण व्हडा भक्तीपणान जावन आसा दबाज्यान म्हणून सांगना बारीस भक्तीपणान जावन आसा आनी ह्या वर्साय हो नियाळ जातलो आनी ह्या वर्साक क्रिस्ताच्या जल्माचो जुबलेमाचें वर्स 2025 2025 आनी आमकां दिल्लो विशय आसा आमी बरवर्साचे यात्रेक तशेंच ह्या वर्सा नियाळाक दिल्लो विशय जावन आसा कुर्साच्या सावळेंत बरवर्साचे यात्रेक आमी सक्कट पळयणारी कोंकण कोंकण विलपिरेमी बस म्हणटा आमी पयशिले पळयणारी आयले आमी ह्या संवसारी 4 दीस हे पयाण सोंपून ह्या जिविताच्या रस्त्यारी अकरेक ते पळयन संपता ह्या सर्गींच्या बंदरारी आमी सक्कट पळयणारी बरवर्साचे पळयणारी आमकां हर एकल्याचें जिवीत कुरीस आसा आमच्या वैयक्तीक जिवितांत सलवणी पिडा कुटुंबांत आनी भारताची आतांची परिस्थिती पळयत आसतना कुरीस दिसता पूण बरवस आमकां निराशी करिना आमी बरवशान फुडें या आमच्या पुर्वजांनी हांगा भावार्थाचें पयण केलें बरवशाचें पयण केलें आमी कुर्साचे दीस घालया हे कुर्साच्या वाटेचें भक्तीपण करता आसतना आमकांय एक दिसा जिवंतपण आसा म्हणलें उडास दवरून ह्या भक्तीपणांत व्हडा संख्येन भाग घेवया एप्रिलाची 15 तारीख भाग्यवंत हप्त्याचो मंगळार सगळो दीस भक्तीपण आसा सांजेर 5 वरार मिसाचें बलिदान मंगळूरचो गवळी बाब हे मिसाचें बलिदान भेटयता ताच्या उपरांत कुर्साच्या वाटेचें पयण त्या कुर्सा गुड्याक आनी पाशामाचो नियाळ आनी शर्माव तुमकां समजता मोगाचे आपोवणे विशेष तरान उठपी दियेसीच्या सर भावार्थ्यांक पेजार कुर्सा गुड्याक मोगाचे आपोवणे दिवन आसा सट्टांक नमस्कार.